On this second day after Christmas, we celebrate my favorite of the 12 apostles. Hi, Father Kubicki here, celebrating the feast of St. John, who has traditionally been identified in John's Gospel as the disciple whom Jesus loved. Now, that doesn't mean that Jesus didn't love the other disciples. This is a good time for us to remember that there's a difference between liking someone and loving them. You don't have to like everybody to love them. And when Jesus said, love one another, he wasn't saying that you had to work up a feeling of affection for everyone. Jesus himself liked some people more than others. And I'm sure there are some people that he just didn't like. But he loved everyone enough to die for everyone. That's true love. Not so much a feeling as a decision, a choice, an act of the will. And at the Last Supper, John lay his head on Jesus' chest and was so close to his Sacred Heart that he could hear and feel it beating. That gave him the strength and courage to be the only apostle to stand under the cross with Mary and a few other faithful women. That's a great lesson for all of us. If we draw near to Jesus' heart, we will have the strength to face life's trials and tribulations. And where do we find that heart? In the Most Blessed Sacrament. That's what Pope John Paul said in his letter for the Year of the Eucharist that we celebrated a few years ago. Listen to how he put it. The presence of Jesus in the tabernacle must be a kind of magnetic pole attracting an ever greater number of souls enamored of him, ready to wait patiently to hear his voice and, as it were, to sense the beating of his heart. Oh, taste and see that the Lord is good.
गायन घेऊया A11. देवा तू आमचो रोम, तुका पुसूंक वोंदूंक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवी तुका पेटोवन दिता. देवा तू आमचो रोम, तुका पुसूंक वोंदूंक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवी तुका पेटोवन दिता. पापाक पुताक आत्म्याक, वंदन मोहिमा सासनाक. पापाक पुताक आत्म्याक, वंदन मोहिमा सासनाक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. रोलानो लुईस लुकस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही मिसाची भेट भेटयता. आनी दुसरें इंतेसांव जुवेन्सियो आनी लुसिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. तांचे पासत आमी देवाक दिन वाचुया आनी आमची जण एकल्याची दिन वाचण्याची मागणी देवाक उबारुया. तशेंच जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलांनी आसात, आपल्या घरान आसात, कोवीड पिडीक जीं कोण सांपडल्यात, तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवान तांकां बेगीनूच पेकोवणेचो हात लावंक आनी सगळ्यांक आमकां सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी जेन्ना आतां एलिसांवाचो उजो पेटलेलो आसा, जायते कुफुजांव चालू आसा, तेन्ना आमी गोंयकारांनी, सगळ्या गोंयकारांनी देवाची कृपा आनी देवाची जाणवाय घेवन जें कितें आपले भोंवतणी घडटा तें बरे भाशेन पळोवंक, बरे भाशेन सगळ्यांची समजणी घेवंक आमकां सगळ्या गोंयकारांक ही समजणी आनी जाणवाय दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बागेवन जुवांव ह्या दोन दुताची आनी शिव वर्तमानाकाराची परब समारंभता. आमी जाणो सगळीं बागेवन जुवांव जावन आसलो जेजूच्या मोगाचो शीस. जाणटे पिरायेंत तो मेलो. एकलोच दोन दूत जो मार्तीरपण ताणें भोगूंक ना पूण जाणटे पिरायेंत तो मेलो. आनी जेजून जें बासायलेलें तें ताच्या जिवितांत जालें. तुमी व्हड व्हड विस्मितां देखतल्यात. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता तो केन्नाच मरचो ना अशें जेजू म्हणलेलें. ताका हें भाग फावो जालें आनी प्रकाशणेच्या पुस्तकांत ताणें जायतीं दर्शनां पळयलीं. ह्याच भाग्यवंताची आमी परब समारंभतना ताणें जें कितें बरयलां आपल्या शिव वर्तमानांत तें जायते फावटी आवगोड आमकां नियाळूंक आनी ताचे वयर भासाभास करूंक. म्हूण ह्या भाग्यवंतान जेजूक अदीक आनी अदीक लागशिल्ले आपले जिवितांत अणभवलो. ताणें ताका पळयलो आनी सांसपल्या उपरांत आपल्या जिवितांत ताणें बरोवपां केलीं. आज आमकांय तोच देव उलो मारता. आमी अदीक आनी अदीक देवाक आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनी ताका आमच्या जिविताचो मास करूंक आमकां मिसांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्येन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन, जेसू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुठाचो पडदो बागयून सुवावां वरवीं तुवें उबारलोय. जें सोत तुज्या धर्मदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवन आनी काळजांत बाळगून दवरूंक आमकां कुडपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. बागून जुवांवाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या सोबता विशीं संदेश. तो अरुंबाक तावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें, तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगटाव. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. परतून म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी मीठ ताचे सदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरवीं कोट्टात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सोय. आमी तुका वाखाणटाव देवा,
तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोमदुताचो मोहिमेबोन जमो तुका वाकांता सर्वेस्परा. Zoe सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले आनी मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदलाच्या मारयेन म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीं धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वळू घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेरूय घाल्लो तो रुमाल ओली सोशिनूय पूण कुशीन कवळडलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी बाग्युंत जुआव ह्या दोमदुताच्या शुभ वर्तमानकाराची परब समोरमता. बाग्युंत जुआवान आपलें शुभ वर्तमान बरयलें आनी 2 चिठ्यो बाबा भयणीनो ताणें बरयलें. तशेंच म्हणटात की आख्खें प्रकाशनीचें पुस्तक बाग्युंत जुआवान आपल्या दर्शनान जितलें देखलें तें प्रकाशनीच्या पुस्तकांत ताणें बरयलें. एक व्हड धर्मशास्त्री बाबा भयणीनो हो, कित्याक ताचें जें बरोवपा आसात तें देवशास्त्री जाणार आसात तांकां एकदमूच अवघड, कित्याक ताचे बरोवपान खोल समजणी आसा आनी जें कितें तो बरयतालो तातूंत पवित्र आत्मेचे कृपेन तो बरयतालो. निमाणे जेवणार सोम्याच्या ओड्ड्यार आपली तकली तेकोवन ताणें जो मोग सोम्याचो आपल्या जिवीतभर अणभवलो तो बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक दिवंक तो पावलो. कित्याक आपल्या बरोवपान तो म्हणटालो सुरवातेक सोबद आसलो आनी ह्या सोबदा वरवीं आख्खो संवसार रचलो. सोबद मोग जावन आसलो आनी हेच मोगा विशीं बाबा भयणीनो बाग्युंत जुआव आपल्या जिवितांत दिसपोटी दुसऱ्यांक नियाळूंक आपयतालो. ताचे चिठीन सुद्दां आमी वाचलें जाल्यार तो ह्याच सोबदाची खबर करता. कित्याक जेजू सोबद आसलो म्हूण ताणें दुसऱ्यांक परगटलें आनी हो सोबद न्हूच आयज जल्माक आयलो, पूण सुरवातेक जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्नातान देव बापाच्या मोरेन तो सोबद आसलो आनी सोबदा वरवीं देव बापान सगळें रचलें म्हूण तो आपल्या बरोवपान आमकां उगडापें करता. इतलेंच न्हय, बाग्युंत जुआवान बाबा भयणीनो दुसऱ्या धर्मदुतां भाशेन मार्तीरपण वो रोगसाक्षी वो दुसरी हेर ताका कोश्ट पळोवंक नात अशें आमकां दिसतात. पळय, कोश्ट ताच्या जिवितान आयले खरें, पूण जाणटे पिरायेर हो बाग्युंत आपलें जिवीत सारल्या उपरांत मेलो. आनी जेजून जें भासायलेलें तुमी म्हजेर विस्वास ठेवतात ती खोदाकाल ह्या संवसारांतूच न्हय पूण स्वर्गा राज्यांत जियेतली ही भासावणी ताणें जिवितान पूर्ण जाली, केन्नाच मोडची नात. कित्याक सोम्याक पळोवन आनी दर्शनां आपल्या जिवितान पळोवन बाबा सगळीं ताणें बरयलीं. आयच्या दिसा काय बरें आमकां शुभ वर्तमान मेवता जेन्ना जेजू पुनर्शिवोन जाता. मारिये मगदलेन धावी वेता आनी पेद्रूक आनी जुआवांक परगट्टा, पूण जुआंव आपलें नांव ह्या शुभ वर्तमानांत बरयता दुसरो शीस.
कित्याक तो जाणा आसलो सोम्याचो मोग तो उदीक करतालो, पूण आपल्या जिवितान आपूण सोम्याक फावो न्हय अशें ताच्या जिवितान आसलें, पूण सोमी आपलो मोग करतालो म्हूण ताका थावें आसलें. निमाण्या वेळार जेन्ना सोमी खुर्सार उमकोळटना मोडटा तेन्ना सोमी आवयक, आपल्या आवयक, आमचे सायबीण मांयक ओ तुजो पूत म्हूण आमकां सगल्यांक जुवांवा वरवीं बाबा भयणीनो आमकां अर्पण करता आनी तिका आमची आवय करून दिता. होच तो शीस खुर्सा मोडी उबो आसलो बाबा भयणीनो. आपल्या जिवितांत ताणें जायत्यो बऱ्यो वस्तू अणभवल्यो, देखून ताणें ह्यो आपल्या बरोवपान बरोवन दवरल्यो. आनी काय बरें आयचे दिसा तो म्हणटा, दावी गेलो तोर नवतो आसलो, पेद्रू जाणटो आसलो, म्हणटच पेद्रूक वेळ गेलो समाधीशी पावूं, तरी पोत्यान पेद्रूचो अधिकार बाबा भयणीनो ताणें फाटीं दवरलो ना. तो अधिकार जेसून दिल्लो, जो अधिकार हांव तुका पवित्र सभेचो वडील करता, हांव तुका पवित्र सभेच्यो चावयो दिता, हाचे मुखार जें कितें संवसारांत तूं घडोवन दवरतलो तें स्वर्गार घडोवन येतलें अशें जेसून सांगलेलें आसा पेद्रूक. ही भासावणी जो हांव बरे भाशेन जाणा आसलो कित्याची खबर जेजू करता पळय ती. आनी पवित्र सभेचो वडील पेद्रूक केल्लो म्हणटकूच पेद्रूच्या अधिकाऱ्याक तो खालतो आसलो. हाका लागून पेद्रू समाधीशी पाव आसतो बाबा भयणीनो, तो भितर सरलो ना. पळयलें ताणें समाधीशी, पूण पेद्रू भितर गेल्या उपरांत जो हांव आपूण भितर सरलो. आनी काय बरी ताची उतरां तो म्हणटा, तुंय ते पावले तेन्ना तांणी जायत्यो वस्तू देखल्यो, पूण एक वस्तू सांगता पळय जो हांव आपल्या बरोवपान, तुंय जमनीर ओल्यो आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरची न्हय पूण कुशीन कवळडलो. तकलेर जो घातलेलो तो बाबा भयणीनो रुमाल कुशीन कवडून दवरलो, दाखोवंक की सोम्यान आमकां किरीत भाशेन हे मिसाचें बलिदान दर दिसाक आमकां भेटूंक हो रुमाल बाबा भयणीनो आमकां फावो केलो. म्हणटच दर दिसाक ही भेट आपल्याची करूंक सोमी पुनर्जीवनपणान परतून दुसऱ्या येण्याक येसर आमी ताची भेट समोर उबोवंक हेंच आमकां फावो केलें म्हूण जो हांव आपल्या बरोवपान आमकां एके भाशेन हें देवशास्त्र बरोवन दवरता. आनी काय बरी बाबा भयणी ताची चिंतनां, ताच्यो मांडण्यो देवान ज्यो आमकां येवजिल्यो त्यो आपल्या बरोवपान तो आमकां तावें करता. बाबा भयणीनो, आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान नियाळटना जायते फावटी एक फावटी आवगड लागता, कितें सांगूंक सोदता काय शुभ वर्तमान, कित्याक तातूंत देवाचे येवजणे प्रमाणे जायतीं उतरां जीं आसात तीं खोलायेन देवशास्त्र बरयलेलें आसता ताणें. आनी ही खोलायेन देवशास्त्र जेन्ना नियाळटात ह्या दोन दुतांच्या शुभ वर्तमानाकाराची, तेन्ना तांकां अदीक आनी अदीक देवाची येवजण्यो उक्ताप्यो जातात. ह्या भाग्यवंताची परब आज आमी समोर उमतना जिवितांत आमच्या देव आमकां जायत्यो उक्तावण्यो करता. घडीक ही महामारी आमच्या जिवितांत आयल्या, आजून सोंपना अशें आमकां दिसता, आजून काबार जायना, आजून वचना. कित्याक काय देव घडीक ही महामारी उद्देशी आमचे लागीं उलयता, न्हय आमकां एक सोज्या दिवंक, पूण कितें तरी देवाच्यो मांडण्यो आसात आमकां तावें करूंक, कितें तरी आमकां उगडापें करूंक. ह्या दिसांनी वेंचणुको जातल्यो, देव फुडें आमकां हे वेंचणुके वरवीं अदीक आनी अदीक आमकां कितें तरी दाखोड करूंक सोदतलो. आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक बरेपण हाडूंक फुडें आमकां अमके उमेदवार देव दाखोड करतलो. कशें आमी तांकां मत मारचें, कशें आमच्या जिवितांत बाबा आमकां ह्या गोंयचो फुडार जावचो हें आमी चिंतून आमचें जिवीत मांडून हाडचें. कित्याक जें देव आमच्या जिवितांत मांडण्यो हाडूंक सोदता ताचेर आमी खोलायेन नियाळून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदारप करूंक आनी सुदारपणाच्या मार्गार आमी चलूंक होच देव येवजिता. आमी तर कुड्डे जाले, आमी तर बेरे जाले, आमी तर मोने जाले, गुन्यांव आमचो. कित्याक जेजू म्हणटा, कान आसलेल्यांनी आयकुचें, दोळे आसलेल्यांनी पळोवचें. जांकां बाबा भयणीनो आयकूंक गरज ना तांणी आपल्या जिवितांत नर काडला, आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो दुर्दैवीक पावला, आपलें जिवीत बाबा भयणीनो तांणी निराशीपणाक पावयलां. आमी जागृत रावया. देवाच्यो येवजण्यो जुवांवान जश्यो पळयल्यो, जुवांवान प्रचार केलो, जुवांवान बरयल्यो, आमच्या जिवितांत देव येवजण्यो करता. व्हड व्हड विस्मितां करूंक सोदता, आमचें बरेपण तो आमकां दाखोवंक सोदता. आमी अदीक आनी अदीक ह्या बरेपणाक वेंग मारूंक, आमचें बरेपण जिवितांत हाडूंक आमकां सगल्यांक उजवाडीत कर म्हूण
त्याच देवाची आनी जेजू जल्मल्याची परब आमी समोर उमतना आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38. तुकाच बापा सोर्व मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच वोपता सोर्व मोशे तुजेच ते कोरकाशेले. मोशे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कोर हांव ताकोशे. तुजो मोग पोरकोट करूंक शुभ खबर सगल्यांक दिवंक. तुकाच बापा सोर्व मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच वोपता सोर्व मोशे तुजेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुर्सा मुडी उबो रावून आनी ताचे विदलोलें काळीज पळोवन भाग्यून सुवांव तुजो प्रेमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानात भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विडलोल्या काळजांतले पवित्र सोबेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची बोरती आमकां दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयेन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो नूच सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा मोरवी तुवे आमकां सोडोयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आनी मागता. मागुया जाणें आपल्या खातीर मागूंक लायलां तांचे खातीर जी कोण पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात, ICUन आसात तांचे खातीर आमी मागुया. आज जी आपलो लग्नाचो दीस समरुमतात ते आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस समरुमतात, जी कोण आजून मरणाचे तोणीर आसात तांकां देवान इलाज दिवं म्हूण मागुया. आंकवार मरी देवाचे माये सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. जुआमान जेजूचो सगळे खोलायेन मोग केलो आनी मोग अणभवलो. जुआवान पेद्रूक जो अधिकार दिल्लो ताका तो खालती रावलो. जुआवान प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जें आपलें दर्शनान देखलें तें ताणें परगोटलें आनी बरोवपांनी दवरलें. जेजूक सोब आमचे मदें मनीस जालो हे खोलायेन ताणें अणभवलें देखून ताणें ह्याच जेजूचो मोग फांकारूंक आपल्या जिवितांत बरोवपाक केली. दर दिसाक होच मोग जेजू आमकां आमच्या दुस्माना सवें ह्या प्रार्थनांतल्यान दाखोवंक आपयता. तर आमच्या दुस्मानाक भुगसून आमचें जिवीत मोगाचें जावंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोशें नत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासू चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो खालसाक संतोसानून पोगता कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तातोच कायेन भिरून वेच्या कोतमो जेजू कितें भोगता मोकोन तुजो हेजी बेच्यान कोदींच सांगून असो हे अक्षरान बिलकुल कळोंक नसो मुखचोर केलो मनीस जाणा जालो जेजू आमचो मुकुट स्वर्गा राजांत जातू आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां व्हडवीक मोयमा वैकुंठ सुखान तुजे सोबे भोगूंक निर्मीस आसना. प्रार्थुया. भोव मोगार बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाणे जेवणार शेवट पर्यंत आमचो मोग करून दाखयलो. ते जेवणार जेजूच्या ओड्याक तकली लावन बागेवन सुवावन तो मोग खोलायेन ओडकून घेतलो. त्याच निमाणे जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या. ह्या बाबा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस अदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओडकूंक, ताच्या जिवान भरूंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जोतनायेन पाडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां निरपराधी बाळकांचो दीस म्हणटच फाल्यां 2 मिसां. पयलें मीस 7 वरांचेर आनी 8 वरांचेर सगल्या भुरग्यांक मीस आसतलें. हें मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक किरीत भाशेन धाकटुसो कार्यक्रम स्पोर्ट्स कसो आसतलो. म्हणटच मागता सगल्या तुमच्या भुरग्यांक ह्या 8 वरांच्या मिसाक तुमी घेवन येवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो पाटलाव करूंक
तुझी कुशी जाल्या तुझो खुरी सुपार चले म्हजे पातल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना कोगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोखोरता आपलो जीव कोऱ्यांनीच